निमणे माहिती तंत्रज्ञान धोरण गोंय मंत्रिमंडळान संमत केले। फकत नोकरी खातीर न्हय तर स्वताचो वेवसाय सुरू करपाक लेगीत आतां गोंयच्या तरणाट्यांक भायर वचपाची गरज ना अशें ह्या खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हड्ड्यार हात मारून सांगता। सवलतींचो घशघशांनी पावस घाला येवजणीत। बुधवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या येजमानी खाला जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत ही आयटी पॉलिसी सरकारान फायनल केली। येता त्या शेनवार आयतारा म्हटल्यार 14 आनी 15 जुलयाक आयनॉक्साच्या कोर्टयार्डात ह्या धोरणाचे उक्तावण जातले। केंद्रीय आयटी मंत्री रविशंकर प्रसाद उक्तावणाक येतलो। ह्या वेळार कांय कबलातीय जातल्यो। पळयात रोहन खंवटे कितें सांगता ते। Very important policy outline is preference of encouragement of the people who are of the Goan diaspora to start business in Goa. So the sons of the soil जे खंय गेल्या परदेशात, out of country, out of India and in India somewhere around out of Goa, तांकां एक opportunity to start something in Goa. ताजे खातीर तांकां special incentives केल्ले आसा। विमेन एम्पावरमेंट पळयता आसतना चलयांक इन्सेंटिव्स खंय ते जॉब हे जंय मेळटा ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां थंय मातशे एडिशनल इन्सेंटिव्स दिल्ले आसा चलयांक एम्प्लॉय करता आसतना। स्पेशल इन्सेंटीव अलावन्स प्लस ह्युमन कॅपिटल डेव्हलपमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आर द टोटल ओवरऑल शेल वायल लॉन्चिंग द आयटी पॉलिसी। ह्या 13 आयटमांतल्यान जवळ जवळ 18 स्किमी आमी ओपन केल्ल्यो आसा। लँड आनी बिल्ट अप एरियाचेर रिबेट, लीज रेंटलाचेर सबसिडी, कॅपिटल इन्वेस्टमेंट सबसिडी, रेजिस्ट्रेशन आनी स्टॅम्प ड्युटी सबसिडी, पावराचेर सबसिडी, इंटरनेटाचेर सबसिडी, सॅलरीचेर सबसिडी, पेटंट फायलिंगाचेर रिइम्बर्समेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशनाचेर रिइम्बर्समेंट। स्पेशल इन्सेंटिव्स आर देर फॉर स्मॉलर business units कित्याक you have smaller business units you have which will be around within 50 people, mega units which will employ more than 200 people and other type of business units which will be between 50 and 200 तांकां each individualak आमी स्कीम काडिल्ली आसा। पॉलिसी I think will be one of the best in the country। रोहनाच्या मतान ह्या धोरणांतल्यान फकत 12,000 नोकऱ्योच तयार जावच्यो नात जाल्यार स्टार्टअप धरून आयटी वेवसाय करपाची संद गोंयकार तरणाट्यांक मेळटली। ते भायर गोंयांत फकत आयटी हब्स आसचे नात, वचत थंय आयटी ही घोशणाच कशी सरकारान घेतल्या। ह्या आयटी पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान फक्त आयटी आनी आयटी एनेबल्ड म्हणजे स्टुडंट्स न्ही जाल्यार बाकीचे सुद्दां क्षेत्रांतले भुरगे वेदर इट्स अकाउंट्स वेदर अदर फिल्ड्स ऑल्सो वील गेट ऑपॉर्च्युनिटीज कित्याक ITES म्हणटकर वेदर इट्स कॉल सेंटर्स, BPOs, various skilling areas, lot of additional employment opportunities will arise. We are only talking about IT, ITES and electronics. ITES Delhi, that's about 8 to 10,000 we are looking at. Ek mega unit, if you're looking at employing about 200 people, even if you get 5 to 6 units, you are achieving a target of about 1,200 to 1,400. Smaller units are there, which are already existing, which are already looking for expansion. And here incentive based expanding these units in Goa, which they had no further base actually, will be of very utmost importance to this type of units. We will 100% sure that the people of Goa who have been waiting need not go out of Goa for opportunities. They will have something to do in Goa itself. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।